प्रेरीच्या भावा भयणांनो, तुम्ही आयकलां सुरवातेक आयचो विशय जावन आसा गांव गोरा तावन पयस आसलेल्यांक उदीक मोगान वेंगोंक आमचे शिराव. आयचो विशय सारको सेन्सिटीव आनी एके भाशेन आगोड ह्या विशयाचेर उलोवंक. ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना तुमकां सुरवातेकूच उलो कोत्ता. गोंयकार कशीं चिंती नाकात, पूण क्रिस्तांव कशीं चिंतात. ट्राय टू रिफ्लेक्ट एज अ क्रिश्चन, नॉट एज अ गोवन. आयज काल पॉलिटिकल नेगेटीव लँग्वेज पळय आसा ती भरपूर जाल्या आनी भोव करून जो भायलो लोक आपले गोरदार सांडून गोंयां येयलोलो लोक गोंयां जायतो जाला देखून जायती नेगेटीव लँग्वेज आमी वापरता. आनी इलेक्शन लागीं पावलां देखून जायते जे पॉलिटिकल इनवॉल्व पळय आसा ते असल्या भायल्या लोकांक गांठी म्हणून पाचारून वायट उतरां उलयतात. Today we are going to reflect as Christians, not as Goans. आनी आमची पवित्र सभा कितें सांगता, आमचो बायबल कितें सांगता ताचेर नियाळ करुया. हांव जाणा आमचें गोंय धाकटुलें सुपुल्लें माणकुलें. हांव जाणा हें आमचें गोंय आमी सांबाळूंक जाय. हांव जाणा आमच्या गोंयांत लोक थोडो आनी ह्या गोंयांत दुसऱ्या स्टेटीन सोटिया जायतो लोक भितर सरलेलो आसा. हें गोंय आमचें दुसऱ्या लोकांक एक गाल्फ कशें वा एक लंडन कशें जालेलें आसा. आनी आपल्या पोटाक लागून ओ गोडी आपल्या फुडाराक लागून आपल्या कुटुंबाक लागून जायतो लोक आपले एके भाशेन बाटा बेसां सोडून घरां सोडून कुटुंब सोडून गोंयां येयल्यात. आनी तांचो आंकडो नंबर इतलो वाडला वयता थिंगासोर भायलोच लोक दिश्टी पडटा. मडगांव म्हापशां पणजे बाजारान वचत जाल्यार कोंकणी म्हणटा ती आयकोयना, फकत हिंदी कन्नडा दुसऱ्यो भासो येता. आनी एके भाशेन आमच्या गोंयां आनी आमच्या गोंयकारांच्या काळजांनी भिरांत आयल्या. बार्देजान थंयसर वचत जाल्यार जावं आसागांव, अंजुना, कलंगूट, बागा त्या वाटेन दिल्लीचो लोक जायतो भरला. आनी दिल्लीचे सगळे पयशेकार तांचे लागीं दुडो आसा. तांणी गोंयची बाटां बेसां घेवन घरां घेवन थिंगासर आपलें तिकान केलां. पूण प्रितीच्या भाव भयणांनो, तांचेर आमी नदर मारता आसतना आमचेरूय थोडी नदर मारुया. इन द 60s कितलीं गोंयकारां गोंयां सोडून आफ्रिकाक गेलीं. कितलीं गोंयकारां गोंयां सोडून बॉम्बे सेटल जालीं, जावं दोबी तलाव जावं मरीन लायन्स. आनी मागीर 70s आनी 80s कितलीं गोंयकारां गोंयां सोडून गाल्फाक गेलीं. आनी मागीर 90s एंड लास्ट फ्यू इयर्स कितलीं जाणां पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लंडनाक गेलीं. आनी आतां पासून कितले आमचे गोंयकार बोटिल्यो उडक्यो मारून चोरयां अमेरिकाक रावतात. आनी आमची सगळीं गोंयकारां जावं आफ्रिकाक, जावं बॉम्बाय, जावं मिडल इस्ट, जावं लंडन, जावं US दुसऱ्यांचो आदार मागोन, दुसऱ्यांच्या काकलुतीक लागून, दुसऱ्यांच्या बऱ्यापणाक लागून संसार करूंक पावता. आनी दुसरो लोक तांकां आदार करता देखून आयज आमच्या गोंयांत जायतें सुदारप जालेलें आसा. टुडे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिच मायग्रंट्स, भायलो लोक, दुडवांकार लोक
जो गोंया आयला तांची खबर हांव करिना. हांव खबर करता जो भायलो लोक गोंया आयला आनी जायतीं जाणां आमी तांकां गांठी म्हणून पाचारता. मेजॉरिटी ऑफ देम आर रियली पुअर. मुलाव्यो सवलत्यो बेजीक फॅसिलिटीज तांकां मेळना. म्हणजे जेवण सारकें ना, इस्कॉलाक प्रायमरी स्कूल भुरग्यांक धाडूंक गोडो ना, सारकें घरदार ना, सेक्युरिटी ना. दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ ह्युमन एक्झिस्टन्स तांकां मेळना. आख्खी नदर मारूया आख्या संवसाराक. ह्या आमच्या संवसारान असलो लोक 1000 आनी 2000 न्हू, बट देर आर मिलियन्स migrants and refugees. आणि आमचो पाप साहेब फ्रांसीस सुरवातेक सावन हे मायग्रंट्स अँड रेफ्युजीज पळय आसा म्हणजे आपलो देश सोडून आपलो गांव सोडून दुसऱ्या देशांनी वेतात, रेफ्युजीज जातात, एसायलम घेतात. तांचो हुस्को धरून संवसाराचे वर्ल्ड लिडर्स पळय आसा तांकां उलो कोतात, तांकां आदार करूंक. कितले रेफ्युजीज जावं सिरिया, मिडल इस्ट, गेर्रां चलोवन अफगानिस्तान सोडया, गेर्रां चलता देखून सोडटात, युरोपाक वेतात. हांव इटलीक रोमांक शिंकता आसतना सदांच पेपराचेर वाचतालो आफ्रिकाचो लोक थिंगासोर गेर्रां चलता, पॉवर्टी, गरीबसाण आसा देखून आपलो फुडार करूंक बोटींनी आफ्रिकाक सोट्या दर्यांतल्यान समुद्रांतल्यान येवन इटलीक येतात. पूण धाकट्यो बोटी त्यो 20-25 जाणांक घेवन वचपी बोटी त्यो, पूण 20-25 लोक न्हू, 20-25 बोटींच्यार 100 लोक येता. आफ्रिकाक सोडटा आसतना 100 लोक इटलीक पावता म्हणून जायत्यो बोटी बुडटात, लोक मरोन वेता. वॉट अ स्ट्रगल. अमेरिकाक, मेक्सिको आणि युनायटेड स्टेट्स ह्या बॉर्डर मेक्सिकोचो लोक कितलो अमेरिकाक येवंक सोदता, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट रुल्स एट द बॉर्डर कुटुंब डिवायड जालेले आसा. माय एके वाटेन, भुरगीं एके वाटेन, पाय एके वाटेन, चेडे एके वाटेन, फॅमिलीज आर डिवायडेड. तेच भाशेन आमच्या गोंयांत परिस्थिती येयल्या. जायतो भायलो लोक गोंयांत पावला, देयर फॅमिलीज ऑल्सो आर डिवायडेड. आणि आमचोय लोक भायर गेला. कितली आमची भाव भयणां लंडनाक वचून, कॅनडाक वचून, गल्फाक वचून, अमेरिका वचून एके भाशेन आमची फॅमिली डिवायड जाल्या. 2 वर्सां 4 वर्सां थोडी अमेरिकाक रावता, 7 वर्सां गोंयां येनासतना बायल हिंगा, भुरगीं येता, गोत हिंगासर, फॅमिलीज आर डिवायडेड. द होल युनिवर्स इज इन अ मायग्रेशन मूड. हे पळय मायग्रेशन म्हणटा पळय ते म्हणजे लोक एका जाग्यार सावन दुसऱ्या जाग्यार वयता, ते मनशाच्या सैमान आसाच. सगळ्या देशांनी जाता ते, सगळ्या गांवांनी, सगळ्या धर्माच्या लोकां मदें जाता ते. आनी हाकाच लागून हे मायग्रेशन जाता आसतना दूख भरपूर जाता देखून पाप साहेब आनी आतां आमचो बिस्पिसाय फिलीप नेरी तांचो हुस्को धरून आमकां शिडकायता. काल शुक्रारा दीस आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आसिसी, इटलीक आसिसी, आमचो बाग्योन फ्रांसीस आसीस, बाग्योन क्लारा आसिसीचे ह्या जाग्यार, ह्या पवित्र जाग्यार गेलो. कित्याक गेलो? गरिबांक भेट दिवंक. थंयसर कोयतान रावलेल्या माद्रींक, सांता क्लाराच्या कोयतान रावलेल्या माद्रींक, बितोल्यो माद्री त्यो तांकां भेट दिल्या उपरांत, तांच्या सांगाता च्या पाणी केले उपरांत तो सोकला आवर लेडी ऑफ एंजल्स आसिसी वयर दोंगरार आसा, इगो सोकला आसा, त्या सोकला इगोजेन सुमार 500 लोकांक भेट दिली. हो 500 लोक खंयचो? दे आर नॉट इटालियन्स, ऑल आउटसायडर्स. दुसऱ्या गांवचो, दुसऱ्या देशांतलो लोक येवन थिंगासोर सेटल जाला. सेटल जाला म्हणजे वावर कोत्ता, भीक मागता. 500 जाणां तांच्या संगाता मीस भेटोवन तांकां सगल्यांक एक संदेश दिवन पाप साहेबान तांकां गिफ्ट कशें
कपडे दिले, जॅकेट्स दिले, मोचे दिले. हांव रोमाक शिंगता आसतना सुटी पडटा तेन्ना आमी गांवांनी वेताले मिसाचें बलिदान भेटोवंक, कुमसारांक आदार करूंक. आनी आमच्या कापुचीन कोयंतांनी आख्या इटलीक एक संवय आसा, बरी संवय. सदां काल एवरी डे हे जे मायग्रंट्स पळय आसा, रेफ्युजीज पळय आसा, दुसऱ्या देशांतले इटलीक आयल्यात, तांकां फ्री जेवण एवरी डे ते दितात. आनी एका कोयंतान हांव गेलो तांकां सर्व करूंक, हे रेफ्युजीज पळय आसा तांकां सर्व करूंक कोयंतान गेलो. आनी जेवण तांकां दिता आसतना थंयसर आसलो एक दादलो, भुरगो तोबनाटो 20-22 वर्सांचो. आनी म्हाका दिसलें हो जायत घडये इंडियाक सावन येयले म्हणून हांवें विचारलें, बाबा तो खंयचो? तो म्हणूंक लागलो पाकिस्तानाचो. कितें तरी प्रॉब्लम जालें ताच्या गांव घरा आनी ताणें आपलो देश सोडलो, फामील सोडली, सगळें सोडलें आनी चलोन वाटेक गाडया कडेन लिफ्ट मागोन ट्रका फाटल्यान उबो रावन पाकिस्तान सावन तो इटली गेलो. सुमार 6-7 म्हयने ताका लागले. बॉर्डरीक दवरलो, पोतून धाडलो, पोतून येयलो. इटलीक पावला, डॉक्युमेंट ना, कांय ना, दुडू ना. आमचे पाद्री ताका पोसतात. प्रितीच्या बाबडीनो, आमच्या गवळीक बिस्व साहेबान फिलिप नेरीन आपल्या गवळीक चिटीन ह्या वर्साचो विशय दिता आसतना आमच्या सांगाता राव, स्टे विथ अस लॉर्ड, हो विशय दिता आसतना आपल्या चिटीन एक पॅराग्राफ ह्याच इश्यू वयर, ह्या मायग्रंटा वयर, ह्या भायल्या लोकांक वयर बरयलेलें आसा. आनी तो म्हणटा, आमी क्रिस्तांवांनी तांचो हुस्को धरूंक जाय. भोव करून जी भायलीं पळय गोंया आयल्यान तांच्या मदें जायतीं जाणां क्रिस्तांवां आसात. There are lots of Christians among these migrants in Goa. जावं बिहार, जावं ओरिसा, जावं झारखंड, क्रिस्ती लोक. आनी क्रिस्ती नोदरेन आमी सगळीं बाबा भयणां. आनी आमकां ड्युटी आसा तांचोय हुस्को धरूंक. गोंयांत ती आसात, क्रिसमस ती कोत्तली, इस्टर ती कोत्तली, पूण जायते पावटी ताका मिसां मेळनात, आयताराचे मीस मेळना. आमकां कुशालकाय ही आमच्या नावेलीच्या इगोजेन जायते पावटी ह्याच इगोजेन हिंदी मिसां जाता टू मीट द स्पिरिच्युअल नीड ऑफ दीस पीपल. केन्ना तरी तुमी चिंतात, बाबा हो भायलो लोक आसा तोय क्रिस्तांव लोक, and we Christians, we have a duty, responsibility to reach out to them. आणि आमी पाद्री, आमकां कायदो आसा to meet their spiritual need for mass, for sacraments, for confession. ताकाच लागून आमचो गवळी फिलिप नेरी उलो कोता, तांचो हुस्को धरात, तांचो हुस्को धरात. प्रितीच्या बाबडीनो, देवाचें उतर आमकां अशें सांगता, Deuteronomy 10:19, वाटसुर्यांचो, भायल्या लोकांचो मोग करा, लव द स्ट्रेंजर. देवाचें उतर. Zechariah chapter 7 verse 9, show kindness and mercy. काकलूत दयाळ मोवाळ तांचे सीन जायात. Matthew chapter 25 verse 35, हांवें एडोरेशन टायमारूय सांगलेलें, जेजू म्हणटलो जोड्डेच्या दिसा, हांव भुकेल्लो, तानेल्लो, विंगलो आसलो, तुवें म्हाका जेवण दिल्लें, तुवें म्हाका पिवंक दिलें. देव आमकां विचारतलो. Romans chapter 12 verse 13, show hospitality. हांव भायल्या गांवांनी, देसांनी, जायत्या जाग्यांचेर भोंवलां देवाचें उतर परगटूंक, जायत्या देसांनी. आनी भायल्या देसांनी आमी गेले म्हणटच आनी कोणें आमकां इल्लोसो मोग दाखयलो, इल्लें एटेन्शन दिलें, इल्लोसो आदार केलो, जिवाक बरें दिसता. परदेसान आसतना थोडी भिरांत येता, बट when somebody shows little support and help, जिवाक बरें दिसता. We call it hospitality.
माय मोग मोय पास आमी दाखोवंक. हेंच देवाचें उतर आमकां सांगता. Colossians chapter 3 verse 11. Colossians chapter 3 verse 11. No Greek, not Jew, but we are one church. ग्रेकामध्ये जुदेवामध्ये भेदभाव करिनाकात. We are all one. Whether you're Greek or Jew, we are one. तेच भाशेन हांवें सुरवातेक म्हणलां, गोंयकारांक कशीं चिंतिनाकात, क्रिस्तांवांक कशीं चिंतात. वी आर ऑल वन. जावं गोंयचो क्रिस्तांव, जावं झारखंडाचो क्रिस्तांव, ओरिसाचो क्रिस्तांव, बिहारचो क्रिस्तांव, बेलगांवचो क्रिस्तांव, वी आर वन चर्च. आमी सगळीं जेजूची फाटलावदारां. We need to understand this and start thinking like a Christian. Hebrews chapter 13 verse 1 to 3. Be hospitable. Be hospitable. The strangers coming to your door may be angels. Abraham बसून आसलो, विसो घेतालो आनी कोण वाटसूर मनीस येता. वाटसूर मनीस येता. अब्राहम तांकां प्रश्न विचारना, कांय विचारना, तांची सेवा करता, जेवण दिता, पिवण दिता. Sometimes when you help a stranger, that stranger can become an angel to you and that angel may bless you. आनी त्या वाटसूर मनशांनी अब्राहमाचेर बेसांव घालून तांची सोसोत वाडयली. We never know. We never know how God can send a stranger to bless us. ताकाच लागून देवाचें उतर म्हणटा, Hebrews chapter 13 verses 1 to 3. Be hospitable to the strangers. आनी शेकी Proverbs chapter 31 verse 8. Proverbs chapter 31 verse 8. Speak up for those who have no voice. Speak up for those who have no voice. तांकां ताळो ना. जो बायलो लोक पळयला, चडसो गरीब लोक, आय एम टॉकिंग अबाउट द पुअर मायग्रंट्स. बेसिक फॅसिलिटीज ना जाल्यार ताळो कसो आसतलो. गिरेस्तांक दुडवांकारांक ताळो आसा, ह्या गरीब लोकांक ताळो ना. जायते पावटी तांकां पागार पासून सारकें मेळना, तरी दीस काडटात. काम करून आमी घेता, जायते जाण तांकां फटयतात. द बायबल सेज, बी a voice to the voiceless. Be a voice to the voiceless. आमी अंकवार मारीचे नोवेन आमी कोत्ता. मदर मेरी, जुजे, जेजू, they were just like migrants, refugees. गोर बेस आसतना मारिया गेली दारार मारून, म्हाका इल्लोसो जागो दियात, प्रोसूस जावचो वेळ पावला, डिलिव्हरी जाता, इल्लोसो जागो दियात. शी वॉज अ रेफ्युजी. बाळलो जेजू जालो, हेरड पाशा लागलो जिवेशी मारूंक. मारिया बाळका जेजूक घेवन जुजे इजिप्ताक धांवता. रेफ्युजीज, मायग्रंट्स. कोणे तरी इजिप्ताक तांकां इल्लोसो जागो दिलो रावंक, जायत कोणी तांकां आदार दिलो, जेवणा हाडांक कितेंय. एंड दॅट इज वाय दे सर्वायव्ड. आनी परतून इजिप्ताक सावन इस्रायलाक येतात, जेरुसलेम, बेथलेम हांगासर. दे कॉन्स्टंटली मुवींग. इस्रायल पोट जाग देव सांगता, इजिप्ताक आसतना तुमी भायले वयले कशे जियेले, आतां जेन्ना भायलो लोक तुमच्या देशांत आसा, तांकां बरेपण दाखय. तेच भाशेन कितले गोंयकार भायल्या देशांनी काम करतात, दुसरो लोक गोंयकारांक बरेपण दाखयता. तेच भाशेन विथ अ ग्रेटफूल हार्ट लेट अस ऑल्सो बी हॉस्पिटेबल टुवर्ड्स अदर्स हू आर इन गोवा. प्रितीच्या बाबड्यानो, वय आमकां दूख लागता जें गोंयांत कितें घडटा, पूण म्हजो उलो तुमकां, डोंट थिंक लायक गोवन्स, गो बियॉन्ड. थिंक लायक क्रिस्टियन्स. लिसन टू वॉट द पोप इज सेइंग. पाप साहेब कितें सांगता, आमचो बिस्प साहेब कितें सांगता, आनी मोर इम्पॉर्टंटली देवाचें उतर कितें सांगता. आमची वागणूक कशी जावंक जाय ती मनान धरुया. आनी आमचो मोग, आमची सेवा, आमचो आदार हे आमच्या गरीब भयणी भावांक दिवंक खतखत्यांनी आमी सच्च्या बलिदानान मागुया. आमेन.